पेडणेच्या हायवेचे आनीक एक नवे रुपडे उक्ताडार येयला। न्हयबागची न्हय तांबडी जावन व्हांवता। हायवेच्या कामाक लागून जायते कडेन उदकाचे स्त्रोत आडावन उरल्यात। जाल्यार आनीक पावस पडून हायवेचेर उदक चडले जाल्यार ते व्हांवून वचपाक वाटोच दवरूंक नात। फुडल्या पावसात सावळो गोंधळ जावपाचो आसा। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। फाटले 24 तास पावस सारको पडतच आसा आणि तेचो परिणाम हो पळयला जाल्यार सगळ्याक उदक भरलेलें आसा आणि हे सगळें उदक हांगासर स्टक जाल्लेलें आसा। आतां वचपाक हेका वाट ना। आमच्या सरकारान जे रस्ते केल्या त्या सरकारान रस्ते केल्या पूण तेका उदक हे वचपाक खंयच वाट दवरलेली ना। आतां सातार्डा पुला कडेन म्हणटा थंय ही परिस्थिती। आतां मेन जो रस्तो आहा तेची आतां उदक हे खंय वचप हेका तरतूद अशी कांयच ना। तेका लागून हो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा। वयता थंय हें सगळें भरलेलें आसा आणि जर अशेंच म्हाका दिसता आणि 2-4 जर इंच पावस जर पडत जाल्यार हे सगळें उदक रस्त्यार येतलें हायवेचेर। आणि हायवे आमचे मजेशीरच आसा। हायवेचेर सगळ्या हायवेचेर रस्त्याचेर उदक आसा आणि कशें कितें काडपाची गाडी भितरल्यान ही सर्कस करून प्रत्येक जाण 2 व्हिलर तर सारके सर्कस करता। 4 व्हिलराची ते तशेंच जाल्लेलें आसा। आणि अख्ख्या रोडाक हायवेच्या हेंच्यांनी उदक रिलीज करपाक खंयच अशें होल दवरता ते दवरूंक नासल्या कारणान सगळे उदक म्हाका दिसता हे आणि 2-3 इंच पावस पडत जाल्यार हे सगळे रस्त्यार येतले। लोक कंत्राटदाराचेर आणि थळाव्या आमदाराचेरय तिडकल्यात। एक तर कितलीशींच वर्सां रस्त्याचें काम चल्लां तेवूय हाडबडीत। शिस्त म्हणटा ती खंय दिश्टीच पडना। अनवळख्याक अमूक एके सुवातेर वचपाक जाय जाल्यार दिका दाखोवपी तकटेच नात। कंत्राटदाराक पेडणेकारांचे पडिल्लेच ना पूण आमदार वेचून हाडला न्हय। आतां आमदार केन्ना सक्रिय जाता ते पळोवपाचें। म्हाका सांगा तुमी हो स्टॉप म्हण बोर्ड आसा स्टॉप एंड प्रोसीड आसपाचो। म्हाका दिसता हो स्टॉप म्हण आसा तेच्या फुडें एक बोर्ड घातलेलो आहा तेंच्यांनी तोय स्टॉपच म्हण घातलेलो आसा। हे दोनूय स्टॉप म्हण घातलेले बोर्ड आसा। हांगासर सगळ्यो गाडयो येता रावता आणि एक्झॅक्ट खबर ना कशें वचपाचें। स्टॉप एंड प्रोसीड काय हांगासर स्टॉप फुडें रस्तो आसा काय फुडें रस्तो ना कांयच कळना। आतां तुमी पळयल्यात हो सगळो जंक्शन कसो घातलेलो आसा। एका टॅक्निकल अशी बाजू कांयच ना। कोणय येता कसोय वयता आणि एक्सिडंट तर जायत आसा। म्हाका दिसता सरकारान आणि डिपार्टमेंट तर न्हिजलेलेच आसा। PWD डिपार्टमेंट तर सारकें न्हिजलेलें आसा। म्हाका दिसता हेचेर व्हडलो एक्सिडंट बी हांगासर जावच्या पेक्षा पयलींच सरकारान हेचेर उपाय योजना करपाक जाय। आयज आमी फॉरेस्ट कड्या न्हयबागच्या रस्त्यार आणि हायवेच्या जंक्शनाचेर आसात। एक महामार्ग जो मृत्यूचो सापळो जाल्लो आसा आमच्या पेडण्यान हे सगळे कडेन फेमस आसा। आणि हे सापळे अजून कशे कशे तयार जातात हेचे एक ज्वलंत उदाहरण ह्यो हायवेच्या मदीं धाकटेशें सर्कल दवरला। अशें खंयच्या हायवेचेर तुमी पयले धाकटेशें सर्कल ह्यो पयली प्रश्न। बरं ते सायडीसून कोण टर्न घेता त्याच्या समोर येतकूच हे अशें ट्रायंगल आसा। हे ट्रायंगल म्हणजे अडचण। आतां समजा येयलो की फुडली फाटली गाडी येवन झूम करून ताका ठोकतली। ह्या काय नियोजन ह्या काय प्लॅनिंग हे बघत हेचे वचून इतलो सिद्ध जाता की ह्या निष्काळजी केलेली आहा। हांकां आनी मृत्यूचे ते माणसां दिवपाचे आहात असं जाला। आणि एक सगळ्यात ह्यो रोड आतां हेतून वयता हे कनेक्ट जाता थंय तेंच्यांनी बरयला स्टॉप म्हणजे गाडी थंय स्टॉप करून दवरपाची। स्टॉप एंड प्रोसीड बरोवपाक काय हरकत आसलेला काय? सो हो म्हाजो एक प्रश्न आसा स्टॉप एंड प्रोसीड जेन्ना इतलो हो MVR इतलो व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर येदो व्हडलो हायवे घेतलो काय केला तुज्या कडेन टॅक्निकल मनीस आसतले तुज्या कडेन सगळे आसतले। ह्या टॅक्निकल मनशाक ही गोश्टी कळंक ना। तूं आनी कितले आमचे मनीस पेडणेकारांक किंवा भायल्यांक कितल्या जाणांक आनी मारूंक सोदता। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार।